नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. जाणटेपण म्हणजे दुसरें भुरगेपण अशें म्हणटात. जशें एका ल्हान भुरग्याक स्वताची काळजी घेवपाक जायना, ताका पळोवचें पडटा, ताची सगळी काळजी घेवची पडटा, तशेंच जाणटेपणान जाणट्या मनशांची काळजी घेवची पडटा, तांकां याद उरना. नॉर्मली अशें म्हणटात की जाणटे जाता जाता आमची मेमरी कमी जाता, आमकां यादी उरनात. पूण खुबश्या वेळार हे डिमेन्शियाक लागून जाता. आज आमी उलया डॉक्टर राजेश धुमे हांचे कडेन आनी जाणा जावन घेवया डिमेन्शिया बद्दल. डॉक्टर, चडशे मनीस जेन्ना जाणटो जाता ताका याद उरना, तो विसरता, हे कित्या खातीर जाता? पळय, याद उरप ना किंवा विसरप हें जाणटेपणाचें एक अशें जाताच, सगळ्यांक जाता, चड कमी थोड्या प्रमाणान सगळ्यांक जाता. पुणून आजकाल जे आमी उलयतात डिमेन्शिया खातीर, डिमेन्शिया म्हणटा तें विसरपाचें एक व्हडलें दुयेंस. आनी तें खंयच्याय वया गटान जावंक शकता. बेगीन जालें 50-55 जाल्यार ताका आल्झायमर्स डिमेन्शिया अशें म्हणटात, किंवा वेगवेगळ्या कारणां खातीरूय डिमेन्शिया जाता. म्हणजे फक्त डिमेन्शियान मेमरी प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे विसर पडटा आनी किंवा याद जायना. हाका दोन गोश्टी आसा, विसर पडप वेगळें आनी याद जावप ना वेगळें. सो ही जी मशिनरी आसता न्ही याद उरपाची, ती मिशिनरीच बिगडटा. म्हणटकीच हाका वेगळे वेगळे कारणां आसूंक शकता. म्हणजे आमी जेन्ना डिमेन्शियाक करता न्ही, पेशंट आमचे कडेन डिमेन्शियाचो येता की आपल्याक याद उरना, विचित्र तरेन मनीस वागता किंवा कितें करता पळय न्ही, ताका जेन्ना आमी इंटरव्यू करता तेन्ना आमकां कळटा की हाजे विचित्रपणाक कारण म्हणल्यार हाका याद उरना म्हणून. म्हणजे आतां तूं म्हणटालें म्हाका की सगळेच जाणटे विसरतात, पूण डिमेन्शियाचें विशिश्ट विसरपाचें अशें कितें? आतां आमी सुद्दां जाणटे आतां तशें विसरताच. हांगा चावी दवरली, ती विसरली, दुसरे कडेन आगो खंय दवरला, कितें दवरला, ह्यो गोश्टी जातात न्ही. पूण चावी म्हणजे कितें हें विसरप, म्हणजे कॉन्सेप्ट जे जाल्ले आसता, चावी म्हणजे कितें तें विसरप, किंवा मनीस म्हणजे कोण हो विसरप. हो समोर उबो आसा आपल्याक, तो आमकां खूब जाणांक आगो तो हो मेळिल्लो आमकां, तो कोण गो तो पळय तोंडार आसा पळय पूण येना, अशें एक सिट्युएशन जाता पळय आमचें. TOT फिनॉमिना म्हणटा आमकां. तें नॉर्मल नर्वसनेस आसलें, दुसऱ्याचें कितें हें आसलें. हांकां कितें जाता, तो मनीस तुका दिसता पूण तो कोण, ताजें म्हजें आपल्या कडेन रिलेशनशीप कितें, तो आपल्याक खंयच्या संदर्भान मेळ्ळा, हें सगळें विसरून आपले लागच्या मनशाची सुद्दां सामकी विसर पडटा. आपली घराची विसर पडटा, आपले कितें करपाचें कामाची विसर पडटा, काम कशें करप हाची विसर पडटा. म्हणजे तुका एक उदाहरण दिता हांव, काम कशें. कोणी एक चली येवन सांगता आपली आवय आजकाल अशी त्रास करता, सकाळी फुडें उठ्ठकीच तोंड धुगे म्हूण 5दां सांगचें पडटा, धुवंक वचना. जेन्ना आमी असल्या मनशाक इंटरव्यू केले तेन्ना ती म्हाका सांगली, बाबा तोंड धुवप म्हणल्यार कितें रे? म्हणजे आमची एक सिंपल गोश्ट आसा की तोंड धुवप म्हणल्यार पयलीं त्या बेजिना कडेन वचप, तो मागीर नळ सोडप, मागीर घोट घेवप, मागीर ब्रश घेवप, ताका पेस्ट लावप, मागीर तोंडान विशिश्ट पद्दतीन घालप, विशिश्ट पद्दतीन घासप. पळय, इट इज अ ट्रेन ऑफ इव्हेंट्स. ती एका फाटल्यान एक याद जावपाक जाय. तेन्ना अशी विसरप जाता पळय, तेन्ना ताका डिमेन्शिया म्हणटा. जनरली आमी खंयचेय दुयेंस म्हणलें जाल्यार एक भाग आसा. म्हणजे समज जर गॅस म्हणलो की पोटान जाता, हार्ट अटॅक म्हणलो की तो काळजानूच आसा. सो डिमेन्शिया सायकोलॉजिकल की फिजिकल? डिमेन्शिया इज अ ब्रेन डिजीज. सायकोलॉजिकल कंपोनंटाक पर्सनॅलिटी कंपोनंट्स आयले, बट बिकॉज इट इज अ ब्रेन डिजीज म्हणजे मेंदवाचें दुयेंस आशिल्ल्या कारणान, जशें जाणटेपणान काळे केंस धवे जाता, तटतटीत कात सुरकुत्यो पडटा, तशेंच मेंदवान जे आमचे ग्रे मॅटर म्हणजे मेंदवाचे सेल्स आसता आनी व्हायट मॅटर जे मेंदवाचे कनेक्शन्स आसता, ताजो जर आमी एक CT स्कॅन काडून पळयलो न्ही जाल्यार ताका बुराक पडिल्ले भशेन दिसता. म्हणजे चीज कट करतकीच तुका बुराक पडटा किंवा पोळो कसो बुराक पडलेले भशेन दिसता. थंयचे ब्रेन सेल्स मरता. खंयचे ब्रेन सेल्स मरता, खंयचे एरियेंतले ब्रेन सेल्स मरता
ताजेर वेगळी वेगळी डिमेन्शियाक नांवां दवरलेलीं आसा. फुडें जर तर चड मरण दिसलें जाल्यार फ्रंटो टेम्पोरल डिमेन्शिया म्हणटा. ताजे सिमटम वेगळे जाता. थंयचो मनीस कितें आसा, कारणा शिवाय अनवळखी जाग्यार वचून विचित्रपणान वागप, म्हणजे इम्पल्स कंट्रोल ना. म्हणजे धाकट्या भुरग्याच्या हातांतले चॉकलेट काडून आपणें खावप, किंवा परक्या बायलांक हात लावप न्हय त्या गजाली, किंवा आपल्याकूच एक्सपोज करप. सो ही इनिबिशन्स जी आसा ही आपणें कसो वागचो हें आमच्या फ्रंटल लोबान स्टोर केल्लें आसता. ती मेमरी ती आवय बापूय शिकयता, सोसायटी शिकयता तशी घडण करून ती मेमरी स्टोर केल्ली आसता. म्हणजे तुवें जर तर पळयलें आमची जी वागणूक आसा ही वागणूक मेमरी शिवाय निरार्थक, म्हणजे ताका अर्थ नाशिल्ली वागणूक. मेमरी खातीर ती वागणूक एका प्रकारचे शेपीन येता. म्हणजे आपूण ही गजाल करता, म्हणजे खंयच्या घरा कडेन तूं कसोय खाता पिता, कितेंय बरें लागल्यार भुरको मारून सुद्दां खाता, पूण हॉटेलांत वतकीच तूं सामकें नाजूकसाणीन बसून ते काटे आनी ते चुले कुल्यार प्रत्येक खावप हें सेम, पूण हें वेगळी. आतां ही कशी रिकॉर्ड केल्ली ती फ्रंटल लोबान बी स्टोर केल्ली आसता. मागीर तुका पार्किन्सॉनिझम डिमेन्शिया म्हणटात. जे पार्किन्सॉनिझम म्हणजे चलपाक जांकां त्रास जाता, कडकडो आयिल्ल्या भशेन, तेय जशे सेल्स मरता न्ही तशें डिमेन्शिया जाता. मागीर पिक्स डिमेन्शिया म्हूण आसा. वेगळे वेगळे जाग्यांनी जशे जशे जंय जंय पळय तुका सेल लॉस जाता तातूंत आल्झायमर्स डिमेन्शिया ही तातली एका प्रकारची डिमेन्शिया. थंय न्यूरोफिब्रिलरी टँगल्स म्हणून जाता आनी खुबश्यो गजाली जातात. म्हणटकीच सिमटम डिपेंड्स ऑन खंय ते. जनरल सिमटम्स म्हणल्यार विसर पडप. हांवें तुका सांगिल्लें त्या भशेन विसर पडप, सावयेची न्ही, ते भशेन विसर पडप. उलोवपाक लँग्वेज स्किल्स जी आसा ती हें करप. म्हणजे तें मातशें म्हाका पिवंक दी गो तें धवें गो उदक शें थंय दूद म्हणपाचें कॉन्सेप्ट गेलो. लँग्वेज स्किल्स म्हणजे शब्द एक 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 पुसत वता. म्हणटकीर ताजें एप्रॉक्सिमेशन करून मनीस सुरू करता. तेन्ना केन्ना आगे हें कोण गे अशें विचारलें जाता तुका. कोणें विचारलें हें कोण, तें मरे हें कितें म्हणजे फकाणां करता. हांव ताका वळखना, एक्चुली ती वळखुना, पूण ती कवर अप करता. हें मायल्ड स्टेजीर अशें जाता. किंवा तें घेवन एक वेगळी स्टोरी सुरू करता. कॉन्फॅबुलेशन म्हणटा आमी. वेगळी स्टोरी सुरू करूंक सोदता. लँग्वेज स्किल्स वता. मागीर आपले सेल्फ कॅराची स्किल्स वता. न्हावप म्हणल्यार 2 तांबयो घालप आनी कितें तरी उदकांनी करपाक जाय म्हणटकीच एक तर भरपूर वेळ त्या गोश्ट करपाक, कित्याक सिक्वेन्स याद जायना. म्हणजे अर्ली स्टेजीन सिमटम पळयले जाल्यार मेमरी ती कवर अप करतात. ते सगळे जाण कवर अप करतात. मेमरी, कामान स्लोनेस, उलोवण्यान शब्द सोदप, जाग्याचो मातसो नर्वसनेस जाग्यान पावतकीच येवप, किंवा दुसऱ्या जाग्याचेर घरा या जालें न्ही, या न्ही आमी आतां, कित्याक अनवळखी जाग्यान कशें वागप कळना. ते मागीर फुडें स्टेज वता आनी तांकां मागीर कॉन्सेप्ट विचारतात. पूण सगळ्यान जे नवे कॉन्सेप्ट आसा न्ही, म्हणजे ते पयलीं विसरतात. म्हणजे आपलो चलो व्हडलो जातकीच सून आयली, सुने जातकीच नातू जालो, नातवाचें लग्न जावन पंटू जालो. पंटूच्यो गोश्टी पयलीं विसरप जाता, मागीर नातवाच्यो गोश्टी विसरप जाता, मागीर सुनेच्यो गोश्टी विसरप जाता, मागीर चल्याच्यो गोश्टी विसरप जाता. म्हणजे जितली पयलींची मेमरी जी आसा न्ही ती स्पेर जायत वता. पयलींची मेमरी इज सेल्फ प्रोटेक्टीव मेमरी. म्हणजे खावप कशें, जेवप कशें, स्वताची काळजी कशी घेवप, हें सगळ्यान पयलीं. म्हणजे तूं कॉन्सेप्ट म्हणजे जाणटेपण दुसरें भुरगेपण म्हणटा पळय न्ही, तें तर म्हणलें जाल्यार एक्चुली 0तल्यान आमी 100 शिकलेले आसता पळय न्ही, डिमेन्शिया म्हणल्यार 100 ते सगळें मायनस जावन वता. आनी हळू मॉडरेट जावन सिवियर मागीर म्हणजे टोटल सिवियर म्हणल्यार दे बिकम फक्त सापळो. तेन्ना मागीर जेवण दिल्यार सुद्दां तें पचना, आंगाक लागना. आपल्यो सगळ्यो गजाली, टॉयलेट इश्यूज सगळे बाजेर कंट्रोल उरना. जशें भुरग्याक पळय कंट्रोल उरना, जाग्याचो भान उरना आनी केन्नाय जावप. पोटाक पडलें, मोशन पास जालें, ब्लॅडर भरलो, मुतूंक जालें, कंट्रोल हें येना. हे सगळे सिमटम्स आतां खंयच्या स्टेजीचेर तूं पकडटा ताजेर आसा. आनी रिवर्सिबल डिमेन्शियाज म्हणटा पळय न्ही, आमी ताका म्हणजे
कोणी आयलो आमचे कडेन सरळ आमी डिमेन्शिया म्हणून ओगी रावयनात. कित्याक कितल्योश्योच रिवर्सिबल डिमेन्शिया आसता. म्हणजे डायबिटीजान साखर वाडून देऊन किंवा प्रेशरान वयर सकयल जावन तकलेक आघात जाल्लो आसता. तो कंट्रोलान उरत खुबशे मेमरी सिमटम जे जावंक शकता, म्हणजे टेंडन्सी टुवर्ड्स डिमेन्शिया म्हणटा न्ही ती कंट्रोलान येवंक शकता. म्हणटकीच बाकीच्यो गजाली आसा, म्हणजे मेटाबॉलीक प्रॉब्लम्स म्हणटा म्हणजे डायबिटीज किंवा खंयचे वखदांचे वायट परिणाम किंवा तुजो मार लागिल्लो आसा तकलेक, खंय पडिल्ली आसा जाणटी निसरून, त्या वेळा कळना 6 म्हयन्यांनी तुजे मेमरी कमी कमी जायत गेल्यार स्कॅन काडून पळयल्या भितर ट्युमर. सो जेन्ना मनीस असो मेमरी यू हॅव टू डू अ थरो एग्जामिनेशन. सगळे ब्लड टेस्ट धरून ते स्कॅन धरून करूनच सगळें करतकीच मागीर तूं डिसायड करता की बाबा हाका कसले तरेची डिमेन्शिया जावंक शकता आनी त्या प्रमाणे ताजेर मागीर इंटरवेन्शन करता. म्हणजे इंटरवेन्शनां अशीं आसता, ट्रिटमेंट अशी आसता की विसर पडटा थंय तांकां याद करून दिवप, तांचे बरोबर मेमरी गेम्स खेळप म्हणजे स्क्रॅबल, चॅस. जितली तुमी तांकां एक्टीव दवरतली तितली ती ब्रेनाची डेथ पळय जाता, सेल डेथ, ती जावंक पावची ना. न्हेसणान म्हणजे आमच्यो आतां बायलो साडी न्हेसपाच्यो किंवा विस्तीद घालपाच्यो किंवा कितें, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. शर्टाचें आतां हें बटन घालपाक ज्या मनशाक, भुरग्याक बटन घालपाक येतलें ना, डिमेन्शिया जाल्ल्या की मनशाक बटन घालचें भरूंक मेळना. सो सिंपल गोश्टी म्हणजे बटन काडचें, हांगा वेलक्रो लावचो, अशें हात ओडलो की जालें सारकें. हें सिंपल कोणाक जो ताजे कुयदाद घेता पळय ताका, ताजें लायफ सिंपल जाता. नाजाल्यार प्रत्येक गोश्टीचेर झगडी अशें जावंक शकता. म्हणजे बरें, च्या दिगो आपल्याक, बाबा तुवें आतांच च्या घेतला न्ही, दिवकूच ना आपल्याक, पळय तो घेता पळय ताका दिल्या, म्हाका दिवना तुवें च्या घेतल्या म्हणून विसरलो. म्हणजे ना हट्टी जाला सामको, अशें आमकां हें येता, हें सामको हट्टी जाला, आपल्याक जाय जालें आनी दिल्लें दिल्लें मागता, नाका नाका आशिल्लें मागता. नाका नाका आशिल्लें मागता म्हणजे तुमी म्हणलें, कोणूय म्हणटात न्ही कितें बाय भुरग्या भशेन चॉकलेटी बी मागता. चॉकलेटींची यादी खूब पयलींच्यो त्यो उरल्या, जाणट्यांनी कितें खावपाचें मागीरच्यो यादी त्यो गेल्यो. म्हणून तें बाळपण म्हणटा पळय न्ही, हें पयलीं खबर आशिल्लें. डिमेन्शियाक स्लो करपाक, प्रोसेस स्लो करपाक आमचे कडेन वखदां आसा, थोडीशीं 1-4-5 तरेचीं वखदां आसा मेमरीचो प्रोसेस स्लो करपाक. म्हणजे आर्टिफिशियल पद्दतीन ताका घटाय दिवप. पूण जेन्ना तुजी रांदची कुडूच उरना तेन्ना बाजारांतलें सामान हाडून कितें फायदो. म्हणटकीर जशी तेजी यादीची रांदची कूड मरत वता तशें ताजें जन्माचें सत्व करून ताजे पळय जी एसिटायल कोलीन म्हणून एक द्रव्य तयार करता पळय तें सगळें काबार जाता. म्हणटकीर ताजेर प्रतिकार करपी एसिटायल कोलीन वाडोवपी मेडिसीन आसा जे आमी जनरली दिता. त्या भायर तांकां इमोशनल प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे त्या मनशाक तुमी एक लक्षांत घेया की हो मनशान संवसार उबो केल्लो, भुरग्यांक ल्हानाची व्हड केल्ली, नोकरी करून कश्ट काडून रिटायर जाल्लो तो मनीस आतां फुडले 8-10-20 वर्सांक असो परतता की तो लोकांचेर डिपेंडंट जावंक शकता. म्हणटकीर सांगपाचो अर्थ असो की ट्रिटमेंट करता आसतना सगळो खुबसो ट्रिटमेंट इंटरवेन्शनल आनी समजून घेवपाचो आसता. बरें, हे जाणट्यांचे फाटल्यान तांकां पळोवपी कोण, भुरगे खंयचे वय गटान आसतले ते 40 ते 50-55, तांचे पीक परफॉर्मिंग लायफ आसता. तांची फ्रस्ट्रेशनां, जाणट्यांचे डिमेन्शिया हें सदांच क्लॅश जाता. म्हणटकीर जे पळय तांचो सांबाळ करता ते खरेंच थोर मनीस अशें म्हणूंक शकता. जे तांचो पळय डिमेन्शियाच्या लोकांक सांबाळ करता, चड करून खुबशे लोक डिमेन्शियाच्या लोकांक सांबाळ करिना.